काल राज्यात विविध वाठारांनी शिवभक्तांनी व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान महाशिवरात्री मनयली। शिवरात्री निमतान विविध वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळात लोकांनी गर्दी करून देवाचे दर्शन घेतले। पळयात बांदोडा आणि बागा वाठारात शिवभक्तांनी मनयली शिवजयंती। सेवंतिका बकुल जंबा पाटलाते नागराति करवीर सार्वश्वे बिल्व प्रवाल तुलसी तलमाल देवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। सेवंतिका बकुल जंबा पाटलाते नागराति करवीर सार्वश्वे बिल्व प्रवाल तुलसी तलमाल देवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। आज आम्ही सगळे भाविक आमच्या कळवणीतील बागा म्हणटा पळय ते आमचे श्री महादेव तळेश्वरचे देवस्थान आसा। ह्या देवस्थानात आज महाशिवरात्री उत्सव चालू आसा। गेली जवळजवळ 35 ते 36 वर्सां जाली हो उत्सव हांगा चालू आसा। भाविकांची संख्या व्हडली आसा आणि ते गांवचे जे आजूबाजूचे गांव आसात विलेजी आसात ते सगळे भाविक हांगा येतात, देवाचे दर्शन घेतात। सकाळी 6 जाल्या उपरांत हांगा स्टार्ट जाल्ले आहा हे विधी सगळे कार्यक्रम चालू आसात। नाव कशें पडलें तूं म्हणजे गेली अनेक वर्सां हांगा पयलीं तळी बिळी काय नासली। जेन्ना हे आमी देवी शांता देवळान गेले ते आमकां प्रसाद जालो की आमी असो उत्सव हांगा करता। ते आमकां सांगलें की तुमचें हांगा खोदकाम करा म्हणून आनी तुमकां खोदकाम हांगा एक तळीचें स्थळ मेळटलें आनी ग्रामलिंग आनी मागीर आमी ग्रामस्थांनी हांगा सगळ्यांनी उपस्थित रावन खोदकाम चालू केलें। पळय जाल्यार एक आश्चर्य म्हणजे देवाचो साक्षात्कार म्हणजे हांगा एक बरी व्हडली तळी आसली तशें लिंग आसले आनी अशा कारणान ही जी महादेव तळेश्वराची हांगा जी स्थळ आसा हे पवित्र स्थळ म्हणून हांगा पावन जाल्ले आहा आनी ते पळोवपाक मुद्दाम लोक हांगा येतात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समीप नार्वेकर, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।